आमी सारकें अर्दगुटी नॉलेज घेवन उलयता तशें केन्नाच आसपाक जायना. ताका लागून तो इगो क्रिएट जाता. आमी उलोवंक वचना चड, कॉर्डिनेट जायना. सो प्रॉब्लेम हो जाता, कॉर्डिनेशन जायना सारकें. जेन्ना मनीस उलयता, आपले एक्सपिरियन्स मांडटा, तेन्नाच मनशाक कळटा तो आर्टिस्टाक तो व्यक्ती कसो. सो प्रॉब्लेम हो आर्टिस्टा म्हणजे अशें व्हडलें कांय ना, सगळ्याचे विचार सेम आसता, फक्त आमचें कॉर्डिनेशन जायना होच प्रॉब्लेम. आनी तूं एक आर्टिस्ट आशिल्लो हातूंत भितर, तूं एक वांटेकरू आशिल्लो ह्या कॅम्पान, जाल्यार लास्ट टायमूय तूं आशिल्लो, जाल्यार तुजें आतां ग्रोथ आनी तुका बाकीचे तुजे वांगडी आसात तांचो ग्रोथ कसो दिसता? कारण तूं कॉर्डिनेटर म्हूण विचारता, कारण तूं हे सगळ्या मदीं उलयत आसता आनी तांचे कडेन वावरत आसता. फाटल्या फावट जेन्ना कॅम्प जालो, हांव फस्टूच दिसा कॅम्पाक जेन्ना गेलो तेन्ना रिसंट कॉलेज पास आवट जावन म्हाका 2 वर्सां कंप्लीट जालीं न्ही. म्हाजें तेन्ना काम करतालेच आमी क्लासीन सगळेच बरें काम करताले, पूण जो कॉन्फिडन्स आमचो भंय आसतालो, कॉन्फिडन्स आमकां मेळनासलो. भंय आसतालोच, कॅनवस कसो हँडल करप, कितें करप, मिडियम कितें करप. टॅक्निकल पार्ट आसलो, पूण एक मनान जो भंय आसता तो भंय उरतालो, पार्ट जायत काय, कितें जायत काय. तेन्ना अशें कॅम्प एटेंड केलो तो आमकां राजेंद्र सरान सांगलें की ना, तशें नासता, कॉन्फिडन्स इम्पॉर्टंट, कॉर्डिनेशन इम्पॉर्टंट, उलोवप इम्पॉर्टंट, कशें हें करप. तेन्ना कॅम्पाक 4-5 दीस आमी शिकले, घरा कडेन तेजी आमी प्रॅक्टीस केली. सो तेजेर आतां तरी आमकां भंय दिसना. फ्री काम करप, कशें हँडलींग करप, कशें उलोवप, कशें विचार मांडप कॅनवसाचेर, हेवूय 4-5 दिसान शिकले आनी तें आजून आमी शिकत आसा. हो करपाचो तोच उद्देश की आतां जे आमचे वांगडचे आसा, जो आमचे जुनियर आसा, तेवूय तेच करतले अशें हो उद्देश. Basically, I'm a sculptor, so I sculpt with different mediums like clay, metal, ceramic and metal wood combinations. Painting, I mean, for any base you need to know drawing and painting in arts, so that's why painting is one of my choice. I have some other plans also to, you know, combine some elements and then paint it over here. Here what I'm trying to make in my painting is the culture of Goa, which I have been hearing a lot. Like when we are in our town, we listen like Goa is very colorful. Everyone wants to come here for fun, only for fun. But here I found some peace, a lot of beauty, no doubt. And in my painting, I have taken a small plant. It's not even plant, which is happening on the floor only. So this is one design, one pattern, which I have colored in pink and different color. And then nearby, in a nearby house, I saw a small closet where plants were there, and with that some bottles were lying. So that really caught my attraction. So I'm mixing both of them, and that will be lying in sand, because here I feel that sand is there everywhere. I don't know how to explain what is sand, but I feel it has the strength. So that's what I'm trying to do. It's a beautiful location to be. It's just next to sea, so I'm enjoying that. And a lot of people, a lot of Goan artists. It was really unexpected that even Goan artists are so active, and it's great to interact with all of them. And with that also we get some of course Usapkar sir is there. When I met him at various places in India, he has great knowledge, and of course we had good interaction. But here what we got is really nice atmosphere to work. The really nice ambience is built because of interaction, because of the friendliness. The one place we are leaving, at one place we are working. So that is best part of it. It was great opportunity for me to join this camp and doing such work. And basically I'm illustrator, not an artist, but illustrator artist. Okay, so this is a quite new experience to interact with Goan artists and having such a wonderful atmosphere to work with. So I'm having great fun right now. Right now I'm trying to express how do I feel about Goa. So I have combined few elements in my painting, such as a fish market. I went to a fish market yesterday. I saw so many fishes, different kind of fishes, and some
structure like this cross and boats and everything and sea area. So I'm just composing it into my painting. So that's all. I'm trying to express it in my way. I have attended this camp, Pausa and Anjuna. It's a good opportunity for me. It's like we have all gathered here. Artists from Mumbai also have come. So it's a good learning experience for me because I'm coming from an applied background. Still, I want to try a hand on painting in a very expressive way, like to put across my thoughts. I have a lot of thoughts in my mind, but just want to put across since it's applied. I didn't get an opportunity to work in a free environment like this. I like the environment a lot, so it's like I'm happy. So a lot of work I could do, and I could see myself like okay, I can do it. So in that case, I like it's a learning process, and I look forward to myself that I create some good artworks. हांवें हे पेंटींग कलर्स हातून कशे दाखोवपाचे वेगळे वेगळे कलर्स ताजेर हे पेंटींग म्हजे टॉपीक बेज आसा आनी हातून हांव वेगळे वेगळे कलर्स जे म्हज्या मनान आसा ते कलर्स हांव दाखोवपाक सोदतां आनी काही कारणा खातीर हांवें म्हणजे थोडे दीस गॅप घेतिल्लो वर्का पासून तर आज म्हाका इतलें मनांतल्यान अशें दिसता की हांव कलर्सा बरोबर खेळचें आनी अशें ड्रॉइंग काडचें की पूर्णपणे तो गॅप भरून घेवचो हे कॅम्पा पासून म्हाका खूब अशे बरी संदी मेळ्ळी की वेगळी वेगळी फ्रेंड्स जालीं आनी तांचे वेगळे वेगळे आयडियाज आनी सगळ्यां कडेन मेळून मिसळून कशें वागपाचें आनी एक म्हणजे कलर्सा बद्दल म्हणजे आमचे खूब डिस्कशन जाले कलर्साचेर बीन आनी पेंटिंग्साचेर बीन सो खूब कितें ह्या कॅम्पाक मेळ्ळें म्हाका अशें हांगा भरपूरशे आर्टिस्ट भायले म्हणजे आयिल्ले आसा आनी तांकां लागून भरपूर कितें शिकपाक मेळटा एज आमी यंगस्टर सो एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आनी म्हाजे वर्क्स बेजिकली एक मायनींग जे सोशल टॉपिक्स आसता तेजेर आसता सोशल कितें प्रॉब्लम्स आसता तेजेर सो ज्या एरियेन रावता पाळये सो म्हाजी सरावंडींग सगळे फूल ऑफ डस्ट आनी सगळे ट्रक्स मायनींग सो दीस मेक्स मी मोर फ्रस्ट्रेट लायक सो तेजेर सगळे म्हजे कॅनवासीस आसा Well, it's a wonderful organization where all artists can come together and express themselves on canvas, connect with people, with different artists, and talk about their work and their feelings. Today I've been painting the beach and my feelings about the beach. I love the beach and I portrayed it because yesterday it was a very stormy day, so I'm trying to portray it on my painting. My paintings usually are based on nature, and I interpret everything with nature and my feelings towards it. I find it I really find it really nice. Everyone's very warm. It's you connect with a lot of people. We all have like similar interests with our work, and I think we're connecting really well. We're working together and having this experience together, which is really good for us, for all artists. It's really good. बडोदाच्यान आर्टिस्ट आयल्या, मुंबयच्यान आर्टिस्ट आयल्या, तांचे कडेन उलोवपाक मेळ्ळें, वळख जाली, तांचे पेंटींग ते कशें करतात ते शिकपाक मेळ्ळें, आमकां पेंटींग करपाचो असो बेस्ट चान्स मेळ्ळो आनी
सगळें जालें की हें वातावरण सगळ्यांत चड बरें आसा. म्हजें काम करपाची स्टायल जस्ट प्युअर ड्रॉइंग करपाक सोदता आनी स्मॉल जे आमच्या गोवान जे घडटा जे थोडे फार ज्यो मायनींग जावं शेतकरी हे थोडे फार जे वायट कितें घडटा अशें दिसता ताका लागून तो मातसो प्रभाव जाला आनी ताजेर हांव वर्क करतां. एक शेतकरी जो जेका मेळना जें कितें ताका मेळपाक जाय तें ताका मेळना हाका लागून हांवें ताचो एक फेस काडला. सो जर ताका तें मेळ्ळें जाल्यार तो खूब कितें कितें ग्रो करूंक शकतलो हें हांवें म्हज्या पेंटिंगाक दाखोवपाची ट्राय केलें. I love to paint and it's been a while since I painted. So my work is more basically in black and white and in lines. So that's what, like in painting I was trying to explore myself. Interaction was a big forte kind of over here. It helped us a lot and it's not workshop, it's not only working, it's more interaction and that's what, and it's very free and that's what we require, like a freedom to paint and it's really good to work with everyone together. Basically म्हजें जें वर्क आहा जें हांव जें काम कितें करता पळय तें इट इज टोटली बेस्ड ऑन जे आमचे जे सोशल इश्यूज जे जाता संवसारान जें कितें घडटा पळय तांचेर लायक नो हांव ते सारके लोकांच्या मदीं सारके ते अशें मांडून दवरूंक सोदतां की ते तांकां प्रोवोक करचें. इतलेंच म्हजो हो कामा बद्दल इतलेंच म्हजें आनी म्हजें आर्ट सक्सेसफूल अशें हांव चिंत्ता की जेन्ना ते लोकांक बरें प्रोवोक जातलें लोक प्रोवोक जातलो तितल्यान आय थिंक लायक नो इट इज अ सक्सेसफूल वर्क ऑफ आर्ट. नेक्स्ट एडिशन जें जातलें पळय तेन्ना आनीक दुसऱ्यांक यंग आर्टिस्टांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आनी तितल्यानूय ते रेडी जातले. दे वील बी प्रिपेर्ड फॉर द फ्युचर, दे वील बी प्रिपेर्ड इन द आर्ट सीन. आनी म्हजें पेंटींग चडशें ह्युमन मेंटेलिटीचेर बेज आसता. सो एक मनीस कितें चिंतूंक शकता असो कॅरेक्टर ताचो बदलता आनी तेजेर म्हाजी पेंटिंग्स आसता. कॅम्पान येवन आजून फायदो म्हणजे म्हाका सगळ्यां वांगडा म्हणजे आजून आर्ट फिल्डान कशें काम चलता आनी कितें करता हें खबर नाशिल्लें म्हाका. सो ह्या कॅम्पाक येवन म्हाका कळ्ळें की आर्ट फिल्डान अजून भरपूर काम चलता. अशेंच हांगासर ऑफ सिजनान कॅम्प कितें एक्टिविटी आसा जाल्यार आर्टिस्टांक म्हाका दिसता एकदम बऱ्यो आनी गरजेच्यो. जाल्यार हांगासरूच आमच्या गोंयांत हांगासर ऑफ सिजन कशें म्हणून भायले स्टेट्सीनी तितलें ना. कंटिन्युअस एक्टिविटी आसता म्हणटच कोणें तरी ऑर्गनायज केल्यार आर्टिस्टांक बऱ्याक पडटा. आनी म्हाज्या वर्का बद्दल अजून कितें काडटलो ते पासून चिंतूंक ना एक्चुली कितें हांव काडपाक चिंत्ता कित्याक हांगासर सगळें बरें दिसता आनी इतलें उमेदीन कशें काम जाता. आतां कितें येतलें ते भितर म्हाका खबर ना पूण कितें तरी बरें येतलें अशें म्हाका दिसता. पावसान अंजुना हो कॅम्प तुमी पळयलो. राजेंद्र उसापकराचे विचार जाणून घेतले. तो मुखार कितें करूंक सोदता हें जाणून घेतलें. हे आर्टिस्टाचे विचार जाणून घेतले. अनेक तरेचे आर्टिस्ट अनेक गांवांतल्यान आयिल्ले आसात, अनेक राज्यांतल्यान आयिल्ले आसात, अनेक विचाराचे आर्टिस्ट आसा. तांची चित्रां आमी पळयलीं, तांचे कडेन उलयले. तुमकां नक्कीच आवडना आसल्यार हातूंत दुबाव ना. आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमचें कसलेंय सजेशन आसल्यार आमकां ह्या पत्त्याचेर कळोवचें nagesh@prudentmedia.in. तर आमी परत मेळया फुडल्या बिरेस्तारा सांजवेच्या 7:30 वरांचेर. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.